बगेवन हप्त्याचो त्रिदुम आराम जाता. सोम्याची महान कृत्यां बवार्थ्यांच्या क्रिस्ती जिणयेंत उंचलें स्थान घेतात. आयची देवस्तुती प्रमुख जावन सोम्याच्या निमाण्या जेवणाक प्रामुख्यता दितना हेर दोन महत्वाचीं गणितांय आमच्या उगडासाक हाडटा. पयल्यान आमच्या सोम्यान येवकरिस्ताचो संस्कार स्थापून मोगाचो उपादेश दिल्लें आनी दुसऱ्यान वडदिचो सक्रामेंत घडयल्लें. सोम्याची कूड तवळ तवळ सेवच्या आमकां सुमेस्तांक ताच्या कुडीचे म्हणजे येवकरिस्ताचे मणयारी जावंक आपोवणें आसा. ताच्या कुडी रक्ताच्या पोशणांत घटाय जोडून येवकरिस्ताचे व्यक्ती जावन ह्या संवसारांत सोम्या खातीर वावुरतले मिशनरी जावच्याक आयची देवस्तुती आमकां जागयता. हें चिंताप मतीन दवरून ह्या पवित्र घडयेंत भक्तीपणी भाग घेवंक आमी आमकांच तयार करया. नितळ कुडी नितळ उदकांतू बरवो सोके सांबाळ्या एकामेका सोमोक सुफळ करया हेची सोम्या भेटो गायती जाव्या ताचे तर विसलेली पर्सा या जती वर्गांनी एक पवित्र बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो ह्या भोव पवित्र सांजेर पवित्र सभा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास काण हो संभ्रम चलयता. आयची देवस्तुती येवकरिस्ताच्या बळान जेजू सारकें आमकांच पेल्याक मोडूंक दिवया म्हणलो संदेश दिता. देवान इस्रायल परजेक इजिप्ताचे बंधनांतले सोडयिल्ल्या महान गणिताचो उगडास काडून
हजारो वर्सांतावन मोयजेच्या कायद्या प्रमाणे आचरण करन आयिल्ली धार्मीक रीतच पास्कांचें जेवण. आयचे देवस्थिते वेळार ह्या 3 महान गणितांचो उगडास काडटा हांव. पयलें पवित्र एवकारिस्ताचें घडप, दुसरें याजकी दिक्षेचें देणें आनी तिसरें मोगा सेवेचो मांदामेंत. तर ह्या एवकारिस्ताच्या बलिदाना वेळी ह्या 3 महान गणितां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमी जेजूची देख घेवन पेल्या सेवेंत आमकांच मोडूंक जाय आसची कृपा ह्या बलिदाना वरवीं जोडून घेवया. तर मोगाळ बोवां भयणीनो, एक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी धरया. नितळ काळसान सोमयाच्या जेवणांत वांटेली सावच्याक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाक सफरदीन करूंक वेतलो त्या राती तुज्या एकल्यास पुतान घड नासलेलो मोग दाखोवन सिसा सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी ते संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फळमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या त्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुतेचो प्रमुख भाग आतां आरंभ जाता. निर्गमन पुस्तकांतल्या आयच्या पयल्या वाचपान इस्रायल परसा इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या बंदडेतावन उतरच्या वक्ता सर्वेस्पराच्या आदेशा प्रमाणे पास्काचें जेवण जेविल्लें घडीत आमी नियाळताव. ज्या घराचेर शेळयेच्या रक्ताचो गुर्त आसलो तीं कुटुंबां येवंक आसच्या खरगातावन बाचाव जाली म्हूण ह्या वाचपांत आमी आयकतल्या. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तान सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाच्या सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्यांक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटांब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारा सांगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवन दी. हर एकलो कितलें खातालो तें पळोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंचयेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना उपरांत इल्ले रागात घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवतांच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेखामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सवें तुमी तें खावंक जाय. हे परीन तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कामराक पाटो बांदा, पांयांक वणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचे रगात एक खुणा जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासता मुखार वेतालो.
हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें खर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संतती थावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे आम्ही अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आम्ही अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. किती हांव पाटी देव सर्वेस्परा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बोरेपणा सोडवणे करगा दिवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. आम्ही अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोस्वादीक. हांव तुजो साकर तुजे साकनी सोपूत म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. आम्ही अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्घां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवीक गातलो. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आम्ही अर्घां दिवन सेवता ती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांत पावल आपणे कोरिंथ समुदायाक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सोम्याच्या निमाण जेवणाचो उल्लेख करता. मिसाच्या बलिदानांत भेटवणेच्या संस्कारा वेळार जें कितें क्रिस्तसो मणयारी उसारता तीं सर्व उतरां जेजून आपल्या निमाण्या जेवणार वापरल्लीं. हें परत उडासाक हाडून आमी संभ्रमतना सोम्याचें मरण आमी परगटतांव आनी हातून क्रिस्तसोवें एकवटतांव म्हणलें आमकां आयचें दुसरें वचप विवरिता. सांत पावलून कोरिंथघरांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भाव भयणीनो, जें कितें सोम्यालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसून दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतार हें.
देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता, म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो, तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुआं परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीत म्हूण सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदळूच घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनान उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रो सशी आयलो. पेद्रोन ताका म्हळें, सोमया, तूं म्हजें पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रोन ताका म्हळें, म्हजें पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोमया, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजें माथेय धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार दुयजय म्हूण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमीय नितळ आसात, पूण सक्कड नांत. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं? विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सुमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सुमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सुमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाची पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भोव मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पवित्र इगर्ज माता आयच्या दिसा सुम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आचरण करता. जेजू क्रिस्त निमाण्या जेवणा दिसा निमाण्या ब्रेस्तारा ह्यो 3 संगती घडटा.
पयल्यान पवित्र एवकरिस्त, दुसऱ्यान याजकाची संस्करणी आनी तिसऱ्यान मोगा सेवेचो उपादेश. तर आज आमी नियाळचो संदेश पवित्र एवकरिस्त संभ्रमया, याजकांक फावो तो मान दिवया, मोगा सेवेचो संदेश पाळया. तर पयल्यान पवित्र एवकरिस्त. आपलो सदांच उगडास उर्चाक जेजून दिल्लें वर्तें देणें पवित्र एवकरिस्त. पोरण्या सोल्यांत निर्गमन पुस्तक अध्याय 12 अशें म्हणटा, सर्वेस्पर आपले इस्रायल प्रजेक उद्देशून पास्क संभ्रमोंक उलो दिता. इस्रायल प्रजा सर्वेस्पर देवाचो ताळो आयकता आनी उत्सव आनी कायदो संभ्रमोंक फुडें सरता. आनी एक कुटाम कशें जावं सांगाता येवन पास्क संभ्रमता. आनी शेळयांक ती भेटयतात, शेळयांचें मांस खातात. बेकामीर उंडो आनी कोडू भाजी ती खाण जावन वापरतात आनी सांगाता बसोन सेवतात. नव्या सोल्यांत जेजू क्रिस्त निमाण्या ब्रेस्तरा निमाण्या जेवणा वेळार आपल्या शिसांक सांगाता आपयता. आपुणूच शेळी जावन आपणाचेंच मांस आनी रगत त्या 12 आपोस्तलांक वांटून दिता आनी पवित्र एवकरिस्त घडता. जेजू म्हणटा, हे म्हज्या उगडासाक करात. तो उंडो आनी वायन आपल्या दैवीक सक्तेन बदलून आपणाची कूड आनी रगत जावन बदलून घेयात आनी खायात, घेयात आनी पियेयात म्हणून आपल्या शिसांक दिता. अशें जेजू निमाणें जेवण आपल्या शिसांक दिवन पवित्र एवकरिस्त घडता. दुसरी व्हॅटिकनाची शिकोवण दस्तावेज आमकां म्हणटा, आज क्रिस्तांवपण हांगासर उरला तर, पवित्र सभा बळवंत आसा तर हाका मूळ कारण एवकरिस्त. पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, विदाउट द युकरिस्ट द चर्च सिंपली डज नॉट एक्झिस्ट. एवकरिस्ता विणे पवित्र सभा अस्तित्वान आसची ना. बिस्प फुलटन जेशीन म्हणटा, द लास्ट सपर वॉज द फर्स्ट मास वेर क्रायस्ट वॉज बोथ द प्रीस्ट अँड द विक्टीम. निमाणें जेवण पवित्र सभेचें पयिल्लें मीस आनी त्या दिसा जेजू याजकी जाता आनी यज्ञाची बली जाता, या शेळी जाता म्हणटा. सवाल करया, आमी सर्व एवकरिस्तीक मनशांगी आमी सर मिसाक वेता, मिसान पात्र घेता, देवाचें उतर वाचता, जेजूची कूड आनी रगत सेवता. आमी एवकरिस्ती व्यक्ती जाल्यांगी. तिसरो उपादेश आयतार सोन बागेवंतपणी सांबाळ आमी पाळतांगी. सोम्याचे शीत जाल्ल्या आमकां एवकरिस्तान भाग घेवंक, एवकरिस्त पवित्रपणी सांबाळूंक उलो आसा आनी आपोणें आसा. तर त्या पवित्र आपोण्याक सरी जावन पवित्र एवकरिस्तान भाग घेवया. दुसऱ्यान याजकाची संस्करणी. निमाण्या ब्रेस्तरा जेजू परम आनी श्रेष्ठ याजक एवकरिस्त भेटयता आनी याजकी संस्कार स्थापता आनी आपल्या आपोस्तलांक म्हणटा, डू दीस इन मेमरी ऑफ मी, म्हज्या उगडासाक करात. आनी हो आदेश जावंक पावता. द इन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्टेरियल प्रिस्टहूड म्हणजे मणियारपणाचें याजकपणाचें स्थापनच जेजूचो आदेश, हे म्हज्या उगडासाक करा. आनी थंयसर याजकी संस्करणी तो स्थापता, ह्या घडता. जेजूच्या उपरांत आपोस्तल याजक जातात, प्रीस्ट जातात. आज आमी याजक त्याच देवाच्या आपोण्याक पाळो दिवन मणियारपण चलयता आनी इन पर्सोना क्रिस्ते म्हळ्यार क्रिस्त याजका मुखांतर याजकपण चलयता. तर नियाळया, याजक म्हळ्यार कोण? तो देवाचो मणियारी
आवयच्या कुसव्यांत जल्मलो तो बागेवन्नी सैमांत तो अस्कत आनी अबल. कॅथरीन हूक आपल्या मोगाच्या पुता म्हणल्यार बुकान म्हणटा तो एक बागेवंत, कित्याक देवाच्या सावळेन तो वाडटा आनी देवाच्या सद्रे मुखार तो चलता. तो मनशा मदलो मनशा खातीर देवान विंचलेलो याजक. सांजो मरिवियांनी म्हणटा हा याजक कितलो व्हरतो. देवा उपरांत याजकच सर्वस्व. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, याजक कितलोय बलिश्ट आसो अस्कत आसो, देव आपणाक जाय आसल्यांक मात्र तो विंचता आनी याजक जावन तो जेजूचे मिसावंस ह्या संवसारी चलयता. याजक तो पवित्र जावंक लोकांक आदेश दिता, तो बेसांव दिता, पवित्र सक्रामेंट वांडटा आनी देवासपणान जियेता, मात न्ही परजेक तशेंच जियोंक उलो दिता. याजक एक प्रवादी, तो देवाच्या नांवान उलोवचो देवाचो ताळो आनी प्रवादी. याजक मागण्याचो मनीस. लोक बेसांव दिया फादर म्हणटा आसतना तो देवाचें बेसांव म्हण देवाच्या नांवान तो श्रेश्ठ बेसांव दिता आनी देवा लागीं त्याच परजे पासत आल्तारींत मागता. याजक सेवेचो मनीस. ताच्या गवळीक वावरान निर्दिश्ट वेळ तो पाळिना. 24/7 तो दिसभर 24 वरां तो परजेच्या गरजे खातीर वावुरता. कितेंच अपेक्षीत नासता, निस्वार्थ सेवा तो हर एका वेळार दिता. राती गरजेवंतांचे फोन आयल्यार तो अस्पत्रेक आनी घरां सांतुस्कांव दिवंक, पिडेस्तांक कुमगार दिवंक आनी मागणें करूंक तो सदांच तयार. तर तस्सो सेवेचो सेवक, परजेचो याजक. परनेसोल्यांत जेरेमिया प्रवादी, हाका वीपिंग प्रॉफेट म्हणटात. विळापांचो या रडतेल्यांचो प्रवादी, रडतलो प्रवादी. हो रडतलो प्रवादी काळजान मोवाळ प्रवादी, मोवाळ व्यक्ती. पूण लोक ताका उदाक नतलेल्या गुंडायेच्या पट्टू बांयक लोटता आनी ताचेर हल्लो करता, दुखयता. पूण देव अनेक व्यक्ती मरिफात जेरेमिया प्रवादीक बांयत शाबीत राखोन हाडटा. दुसऱ्यान परनेसलेचो जकारिया प्रवादी. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 26:21. जोवाश म्हणलो 40 वर्सां जेरुसलेमांत राजवटकी चलयलो राई जकारिया प्रवादीक गुटमोळ करून सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत फातरावन जिवेशी मारता. नव्या सोल्यान जेजू क्रिस्त श्रेश्ठ याजक, निर्दोशी आनी निरपराधी. जेजू बाळ भुरगो आसतना हेरोद ताका जिवेशी मारूंक सोदता. तो तरणाटो आसतना पिलात हात दिवन मरणाचें फर्मण दिवन लोकांच्या हाती, शिपायांच्या हाती सोडटा आनी ते जिवेशी मारतात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, तुमच्या याजकाचेर तुमकां हुस्को आसा. तुमचो याजक तुमकां अभिमान आसो आनी तुमकां गौरव आसो. 10,000 लोक आसून एकलो याजक ना तर मीस पेटोवंक जायना. देखून याजक आज आमच्या पवी सभेक मेळ्ळो व्हरतो दायज. ताका गौरव दिया, ताका मान दिया, ताका दोखो दिनाकात वा दुखयनाकात. सबारपटी लोक त्याच हेरोदा परी, पिलाता बरी याजकाक दुखयतात. ताच्या मानाची, गनाची, बेसाची कुणी करतात. एक याजक जल्मल्लो आपल्या कुटुंबांत तो संबंद त्याग करता आनी न मियरल्या फिरगजीच्या लोकांक पुर्तेपणी सेवा दिता. कीर्तन 105:15 सर्वेस्पोर देव म्हणटा, म्हज्या अभिशिक्ताक हात लायनाकात, म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करिनाकात, देवान विंचून काडलेले ते. मदर तेरेसा म्हणटा, विदाउट प्रीस्ट नो युकरिस्ट, विदाउट युकरिस्ट नो चर्च. याजक ना, मीस ना, मीस ना, पवी सभास ना. आर्चबिस्प फुलटन जेशीन बोआपूरबेन म्हणटा, ऑल्तर क्रिस्तूस, याजकच आनी एक क्रिस्त, तो आपणाचो न्ही बगार परजेचो. एका याजकाकी कश्ट आसा, दूख आसा, व्हडले व्हडले कळवळे आटाविटे आसात
कित्याक पिडाय आसा आनी टेन्शनी आसा. ताचे पासून मागल्यार कितलें बरें. ताचे पासून चड उलयनासतना ताचे पासून अभिमानान मागल्यार आनी ताचे लागीं वचून उलयल्यार कितलें बरें. देखून याजक देवाच्या सदरे हुजीर ह्या आल्तरींत मीस पेटयतना तुमची तेसांवां पेटयता, देवा समोर ती पेटयता, तुमचे पासून ती मागता. तर जेजू याजकाची संस्करणी घडटा आसतना हे म्हज्या उगडासा करा म्हूण आपल्या आपोस्तलांक आनी आमकां आदेश दिला आसता ते आमी पाळटा आसतना आमच्या मिसांवां पासून तुमी मागात. आनी निमाणें तिसऱ्यान मोगा सेवेचो आदेश आनी संदेश. खंयच्याय धर्मांत खंयच्याय गुरून करिनासली रीत पांय धुवची सेरेमनी आमच्या क्रिस्ती समर्थेन जेजून करून दाखयलें. सेवेचो खालतेपणाचो शेगुणो जेजू ह्या मरिफात दाखयता. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन तुमच्या सुमयान तुमचें पांय धुलें तर तुमी एकामेकाचें पांय धुवंक जाय म्हणटा. शिसांक हांगासर सेवेचो मोगा उलो जेजू दिता. हेरांचें पिडेस्तांचें प्रायवंतांचे पांय धुवंक आज आमकांय कुटुंबांत अवकाश आसा. आमी कामागारांक दवरन आमी ती साखरी करता गी. जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमचें पांय धुलें तुमी एकामेकाचें पांय धुयात. तर आमी आमच्याच कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तांचे प्रायवंतांचे अस्कत्यांचे पांय धुवया, तांकां न्हाणोवया, तांची साखरी आमी करया. कित्याक सांत पावलो म्हणटा सैमान तो देव तरी तो गुलामाचें रूप घेवन आपणाकच पूर्णपणे खालतो करता, पांय धुता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पेल्यांचे पांय ओडचे प्रास पेल्यांचे पांय धुवचें कितलें बरें. जेजून शिसांचे पांय धुवचें एका सेवकाची करणी म्हूण दाखयलें. गुरूस हांगा सेवक जाता आनी शिसांक इश्ट कशें लेखता आनी पांय धुता, उमो दिता आनी एकामेकाचो मोग करा म्हणटा. तर आमच्या जिवितांत सोम्यान दिल्लें तें मिसांव जारी करया. सोम्याचो उलो स्विकार करया. पवित्र येवकरिस्तान भाग घेवया, याजकांक मान दिवया आनी मोगा सेवेचो आदेश पाळया. मोगाच्यानो, सेवेच्या शेगुणाचो महत्व शिकयल्लें जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवचें घडीत उडासाक हाडून आतां क्रिस्त सोमणयारी ही रीत चलोवन व्हरता. सगळ्या मनशा कुळाच्या दनयान मनशा सैम घेवचेंच चिंतूंक जायनातलो मिस्तेर तरी त्याच सोमयान गुलामा बरी किरकोळ मनशाचें पांय धुवचें मनशा राजावान समजूंक असाध्य जाल्लें घडीत सय. संवसारी संगतींनी पळयलें तर खंयचो धनी आपल्या सेवका मुखार या कामेल्या मुखार आपली तकली बागोवन ताची सेवा करीत सेवेचो गुर्त जावन आतां याजाक पांय धुवची रीत चलोवन व्हरता. ह्या रितीक नमयरलेल्या सांद्यांनी वेदीचेर मांडिल्ली बसका घेवची. ह्या वेळार नवो उपादेश म्हणलें गीत गावून हो मिस्तेर आमी नियाळया. No
मोगाळ भोवां भयणीनो देव सावन आसा आमचो मोगाळ बाप पवित्र एवखरिस्ता मरेपात ताच्याच पुताक ताणें आमकां मोडून दिला असो सक्रामेंत ह्या सका मरेपात आजुनूय आमचे मदें चालू आसा आनी सांगातास आमकां दिला एक वर्तो उपादीस माया मोगाचो ह्या परी जियोवच्याक आमी आमची मागणी ते सावा सर्गी बापा लागीं आतां उसारून सांगया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबाक सर गवळ्यांक याजकांक तशेंच धार्मिकांक एवकरिस्ता मुखांत जेजूच्या सांगातपणान तशें इश्टगतीन भरलेली जिणी जियो आनी देव परजेक प्रेरण जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मनोभावान बरोवन निस्वार्थीपणी लोकांचे बरेपण आशेवन तांची सेवा करचे बरे म्हूण तांचे तैरस म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर भवार्थ्यांनी तांच्या जिवितांत एवकारिस्तांतल्या तुज्या पुताक भेटोवन एवकारिस्त व्यक्ती जावन सेवेचे जेणे मारिफात तुज्या पुतान दिल्लो नवो उपदेश जिवंक प्रयत्न करूंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जणांनी आनी भुरग्यांनी एवकारिस्ताच्या पवित्रपणाचो म्हत्व समजून उर्बेन एवकारिस्ताक भाग घेशें तुजो आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर पिडेस्त आनी प्रायवंतांक कुडी आत्म्याची घटाय लाभय तांचे पिडेंत आनी एकसुरपणा वेळी एवकरिस्तांतलो सोमी आदार दिवं तांची जतन घेतल्यांक मतीचें समाधान आनी बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानांत संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपट्ट्या जिवितांत एवकरिस्ताक साक्ष दिवची एका काळजाची आनी एका मनाची कुटुंबां बांदून कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत प्रत्येक जावन संवसारार शांती समाधान आसा जावचे पासत आमी मागया. भुरगींच्या मोगाळ बापा जेजू जावन आसा मोडलोलो उंडो आनी वारायिल्लें रगत त्याच क्रिस्ताक पवित्र एवकरिस्तान आमी सेवत आसतना आमकां सुमेस्तांक एवकरिस्ताची पर्जा जायशें तूं कर. कशें तुवें सेवेस मंदामेंत आमकां दिलोय लोकांची सेवा अखेर पर्यंत तुवें करून कुर्सारस मोगाचें बलिदान भेटयलें त्याच परी आमी एकामेकाची सेवा करून तुज्या पुताक साक्ष दिवचें भाग आमचें जायशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Krishna tu amso
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, जितले पोटी वा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आमी समरमता, तितले पोटी आमच्या सडवणेचें काम तुंस सोलोन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरेपार. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळसां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो. ससनाक तूं आमचो करो याज, निरंतरे भेटवचो ह्यो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो. आनी आमचे सडवण सोडचे खातीर आपणच पयलो बाली सावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बाली सावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा. आनी आमचे पसत भारायलेलें ताचें रगत पियोन आमी निर्मळ जाता. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगतीन तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवाशी काळसान बोदयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत तीं तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या प्रितुमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापा बसत सर गोवळी बापा बसत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच करो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या बसत. सर्वेस्परा तुझ्या साखरा आणि साकडी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणांच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूक घे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा समेस्तांक मेळच्या लाभच्याक तें तुका समर्पिता. हाके पवित्र सभेच्या एकवटान आमी आज भोव पवित्र दीस समरमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्तचे सदांच औंकवारमये मरयेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलू आंद्रे जाकोब जुआंव तोमास जाकोब फिलीप बर्तलोमेव मातेव सिमांव आनी थादेव लीन क्लेत क्लेमेंत क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिस्तोगन जुआंव आनी पावलो कॉस आनी धामयाव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षींक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांच्या आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचो आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या सिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी तें समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजे सवस्त काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल. ती तूं मानून घे आनी खरेपणी आत्मीक आनी मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं दी. ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी समेस्त मनशांचे सडवणे पासत कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन वसलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. ताणें आपल्या पवित्र हातांनी तुका काल्स घेतली आनी दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गोट परगटुया. बापा, आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली व जिविताचो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा आबेलाची देणी बावर्थाच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या यासका मेल्कीसेदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवेदरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. भावार्थ्यांची मोर आसून ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विशेवंत आसात. मरण पावल्या आमच्या मोगाच्यान उडास काडया. तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणीत काकुळतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमची पातकां बोगोस आनी जुआंव स्टेफन मातियास बार्नबास इनास अलेक्झांड्र मार्सेलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत अगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या दमदतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी तो सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच आमकां मागूंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणी आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शैये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत देवाचे शैये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. म्हजे भितरलेंचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. कायला बोच्या सडवण दारा सोम्यानच दिवचे सरगारा आमकां व्हरून पावचे. येसू मिया काळजान म्हज्या मोगा सागोरा जिवितातारा सृश्टी रचणारा आमच्या पोसणारा आत्मीक कायला बोच्या सडवण दारा. Mia
आमकां ह्या संवसारांत वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय, तशेंच सर्गींच्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां ससनाक दादोशी कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आतां क्रिस्त सोमणयारी परम पवित्र क्रिस्त प्रसाद दुंपून तो विशेवाच्या अल्तरेक मानान व्हरता. ह्या पुरशांवार आल्तार भुरगे जळते दिवे घेवन सांगात दिताले. ह्या वेळार आमी दिंबी मोडून गा तूं जिबे म्हणलें गीत गावचें. उपरांत विशेवाच्या अल्तरेर आसच्या येवकरिस्तांतल्या जेजूक थोडो वेळ भक्तीन आराधन करुया.
बापाचे कुशलपणे मरण पावचे घडी लागीं आसा म्हण समजले जेजून फाल्यांच्या दिसा आपूण कितें करूंक येता तें आज भोवपवी देवळी ससर्तामेंट करून ताका जर कोण उड्या मारिल्या लोकांक कैदोस दिला मनी मोळ्याक रिगला आमी जेजू संगी त्या गेत्सेमनी मोळ्याक रिगया जेजू संगी आमी रावया ताचे कश्ट वळवळे आटाविटे अनुभव करून ताका मोगाचो संगतपण आमी दिवया आमच्या सर्वांच्या पातकांक लागून जेजुये कश्ट आनी मरण ससिजे पडलें आजून आमचो जेजू आमच्या पातकाक लागून कश्ट जाता आनी वळवळटा देखून आमच्या पातकां पासून पश्चाताप पावया दूख दर्या बोगसाणे मागया ह्या भोव पवित्र वेळार जेजू संगी आमी मागण्यांत एक सवया मागण्याद्वारे जेजून बापाची खुशी समजून ती जारी करूंक दैवीक प्रेरणांनी सकत जोडले बरी आमी आमच्या सर्गी बापाची खुशी दिसपडतें समजून आमची खुशी बगलेक दवरून जेजू बरी बापाची खुशी करूंक दैवीक आदार मागून घेवया सर्व आमी एक घडी भर दोळे धांपया आमच्या सुमे जेजू क्रिस्त असो उगडास काडया मोगाळा सुमया जेजू तुजेर येवंक आसचे कश्ट वळवळे आनी मरण जाणा जावन येवकरिस्तान तुकाच तूं आमकां दिवन तुज्या जिवाचें बलिदान पेटोवन दैवीक सक्तीन भरच्याक बापा लागीं एकवटच्याक तुज्या काळजा मनांत हे विशीं आसची दूख बेबिरान बापा लागीं सांगून मुखार येवंक आसचें सगळें बापाच्या कुशेकाल जारी करूंक बळवून जावच्याक तूं गेत्सेमनी मोळ्यांत आसाय सोम्या जेजू आमी तुजीं भुरगीं तुजे संगी रावून आमचो सांगात तुका दिवंक तुजें दूख आनी कश्ट आनी वळवळे आमचें तें भोगोवंक आनी तुज्या कश्टांत तुजे संगी एक जावंक आमी पेसारता आशेता तुज्या सांगाता मागण्यांत एक जावन तुका सांगात दिवंक तुजे शीस चलवल्ल्या वेळार तांचे लागीं वचून जागृत रावा आनी ताळणेन पडनाशें मागणें करात म्हूण तुवें मोगान सांगलें येवंक आसची घडी कितले मारेकार म्हणून कळीत नासता तुजे शीस तुजे संगी जागरण करूंक चलवले तो आपल्या लागशिल्ल्या शिसांनी सांडला म्हणलें दूख तुका भोगता आसतना जेजू त्या जाग्यार तुज्या गेत्सेमनी म्हळ्यात आमी तुजी भुरगीं सांगतपण दिवंक आशेता हो ऐन वेळ आमी तुजे सांगाता मागण्यांत करसूंक ध्यानपणान भक्तीपणान तुजे संगी आमी करसूंक आशेता गेत्सेमनी मोळ्यांत तुजेर येवंक आसचें कश्ट नियाळून रक्ताचो घाम घामिल्ल्या आमच्या मोगाळ सुडवून धरा आमच्या पातकाक लागून तुवें सोंसलेलें कश्ट आमी नियाळता आमच्या खातीर कसून तुज्या जिवाचें बलिदान भेटयलां त्या पासत आमी तुजो उपकार पावोरता हे जेजू ह्या वेळी तुजो संगतपण सोदून आमी तुजे संगी येता तुका दुखयल्या पासत तुजे बोगसाणें मागता जिणेंत आमी मागणी निर्लक्ष केल्ल्या पासत आमी पातकाचे गुलाम जाल्ल्या पासत सोमी आमी तुजे लागीं बोगसाणें मागता सोम्या
सोम्या आमकां मागणी करूंक शिकय. तुज्या सांगात निरंतरी मागणी करूंक आमकां शिकय. मागण्याच्या बांदावळींत आमी आसाशें आमकां तूं मागण्याचो स्पिरीट आमचें तें तूं वाडय. सोमिया आमकां मागणी करूं शिकय. गव्या. सोमिया आमकां मागणी करूं शिकय. सोमिया आमकां मागणी करूं शिकय. सोमिया आमकां मागणी करूं शिकय. भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. 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 तुमची जबाब सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. आमच्या पातकांतान आमी पयस रावूंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. तुजे दैवीक बोगसाणें आमी आमच्या जिवितांत सदांच जडूंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. संवसाराच्या सर तेंतेसावांचावन सर ताळण्यांतावन पयस रावोंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. आमचें काळीज आनी मन बदलावण जडोवंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. तुजें तें आमचो विश्वास दृढ जावं. सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. आळसाय पयस करून सदांच आमच्या जिवितांत मागणी करूंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. आमच्या जिवितांत आमी सुडसुडाय जडोवंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. तुका पयलो जागो दिवन मागण्याच्या स्पिरितान आमी सदांच वाडोवंक सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. 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 भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. भावार्थान बरवशान तिरासाणेन सोमिया आमकां मागणी करूंक शिकय. 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 सर्व आमी बसया. तुमची जाप आमी तुजे संगी रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सोमिया आनी देवा. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सडवणदारा. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या जिवा. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या सुका. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या इश्टा. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या मेसिया. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू आमच्या धैर्या. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू जिवंत देवाच्या पुता. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू मनशा पुता. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू महोन्नत पुता. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू नजरेना. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू दाविदाच्या पुता. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू सर्गा संसाराच्या धनिया. आमी तुजे संगे रावता सोमिया जेजू. जेजू पास्काचे शेळये. आमी तुजे
संगी रावता सोम्या जेजू जेजू कत नातलेले शेळये आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू अल्फा आणि ओमेगा आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू संसाराच्या उजवाडा आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू सर्गींच्या दारा आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू जिविताचे जरी आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू सर्गी राया आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू संसाराच्या बचावे आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू जेजू बोगसण्याच्या देवा आमी तुजे संगी रावता सोम्या जेजू एगडीभर दोळे दंपिया मोगाळ भाव भयणीनो आमचे मुखार येदो व्हड मिस्तेर आसा सोमी जेजू ख्रिस्त गेत्सेमनी मळ्यांत आमी मौनपणी नियाळया जेजूचें कश्ट आटाविटें दूख सगळें तें जाणा जावंक शीस चलवल्ल्या वेळार जेजू तुमी म्हज्या सांगातान अंतगी म्हणून कळवळेन उसारलो आनी ह्या वेळार ह्या ऐन वेळार ह्या पवित्र वेळार सोमे जेजूचें हजरपण आमी बगुया त्या गेत्सेमनी मळ्यांत आमी आसा म्हणलें हजरपण आमी बगुया आनी मौनपणी जेजू क्रिस्ताचें आटाविटें कश्ट दूख दगदोणी सगळें तें आमी मौनपणी नियाळया मनशाचें पातक जेजूच्या कश्टांक वळवळ्यांक आनी मरणाक कारण म्हणटा पवित्र पुस्तक आमचे पातकी सैम पातकाचें जिवीत जेजूक गेत्सेमनी मळ्यांत रिगोशें गेलें आनी कुसांत जिवाचें बलिदान भेटेशें केलें तर बगसाने मागीर मोगाळ पावन आनी भयणीनो आमच्या पातका वरवीं जेजू भोव कठीण कश्टाच्या गडिताक आनी जिवाच्या बलिदानाच्या समर्पणाक तो आयतो जालो तर आमच्या पातकाच्या बगसाने पासत ह्या वेळार आमी मागया कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 5 म्हणटा जेजू आमचे खातीर आपणाकच खालतो जालो आनी आपणाकच पुरतो भेटोवन दिलो कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 वळ 3 म्हणटा आमच्या पातकां खातीर तो मेलो ताका निके पेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वळ 23 सक्कडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे बाग होगडायलेले तसले कोरिंथकारांक बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 5 वळ 21 म्हणटा पातकाचें खत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचें बलिदान कशें केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशीं केलीं गलातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वळ 13 आमचे पासत शिरपलोलो जावं क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरपांतली सोडयल्यांत पवित्र पुस्तकीस बरोवन आसा खुर्सार उमकळटलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं गलातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 वळ 19 म्हणटा रक्ता मासांतावन उपजतात तीं कृत्यां स्पश्ट वळखो येतात आमी सैमांत पातकी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान आमी विविध पातकां आदारता आनी आमच्या देवाक दुखयता तेच आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक आमी दुखयता बोगसाने मागया आमच्या कश्टा खातीर आमच्या पातकां खातीर जेजू हो बोवर तो निर्धार घेता गेत्सेमनी मळ्यान रिगता खुर्साचें मरण स्विकार करूंक तो आयतो जाता
तर आमच्या पातका खातीर सोम्या लागची आमी बोक्सांनी मागया. तुमची जबाब बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. तुमची जबाब आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. राग दुस्मानकाय हगे दवन आमी जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आळसायेन जिवीत विबाडल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. चिंतनेन उलोवण्यान करनेन तुका साक्षी जायनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. अनिस्कळपणाच्या पातकाचो गुलाम जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. माट मंत्रपात येवन ताच्या फाटल्यान गेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. पेल्याचो मोग करिनासतना दुस्मानकाय वाडयल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. झुजाक आनी झगड्याक पयलो स्थान घेवन स्वार्थान जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. थानेल्ल्यांक पियोंक दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. विणग्यांक न्हेसोंक दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. पिडेस्तांची जतन घेनासतना तांचो बेपारवो केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. पंगड थंड रसून आमी शांती नास केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. आमी पेल्याक बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. वडिलांक मान दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. देवाचें उतर मानून घेनासतना संवसारीक कुशलकें जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकूळट मागता. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. बोगो सोम्या पातका मोजी बोगोस. आमी एक घडीभर दोळे धांपया. आमच्या जिवितांत आमी आदारलेली पातकां एक घडीभर उगडासा काडया. आमची मोतीची पातकां, दोळ्यांची पातकां, कानांची पातकां, जिबेची पातकां, हातापांयांची पातकां आमी उगडासा काडया. ह्या पातका वरवीं आमी पेल्याक दुखयलां, सोम्याक दुखयल्या. बोक्सांनी मागया. तुमच्या कंतराच्या बुकान पान संको 346 गीत अचल हांव सर्वेस्परा. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं तुझ्या मैपासा आता कर म्हाका अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशा कित्याक तूं तुझ्या मैपासान आता कर म्हाका गवळी तूं शेळ्या सरयता शेळी
अचला सर्वेस्परा मुझा परवशा कित्या तूं भोगता कुर्ला करूत कर म्हाका सांबाळटाय आंगारान आसता निवाडाय पडलेल्या वेळार उडयनाय भरवसो म्हजो घडघडाय अचला सर्वेस्परा मुझा परवशा कित्या तूं भोगता कुर्ला निखर जावन हांव लागेता तुज्या मैपासां म्हाका कर म्हाका देवाचें उतर आयकूनचे खातीर एक घडी पर उबे रावया. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची सुवार्ता. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता गेत्सेमनी नांवाच्या एक बोळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करता. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेवाच्या दोग पुतांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिश्ट तो जालो आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचोन तो धरणीसर पडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयलें हें संकश्ट पयस सरून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसलेले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटोभर म्हजे सांगाता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक संपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. देखून बसात. जेजू क्रिस्त तें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर मनशा जिवितान कस संकस एक वांटो कशें जावन तें उरता. ह्या संवसारी 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आपलें मिसांव काम करूंक येता आसतना कश्ट संकश्टाक तो वेंगलो. ताचें जिवीत जें कितें बापान करूंक सांगलां तशें तें करूंक आनी पुर्तेपणी तें जारी करून सुफळ करूंक ताचें जिवीत समर्पिल्लें आसा. आनी ह्या वेळार जेजून ताचेर येवंक आसलें कस फूड करच्या पयलें गेत्सेमनी मुळ्यान तो भोगता मरण लागीं पावलें म्हूण. तो गमेता, तो दुखेस्त जाता. आपणाचें म्हणलें शिस आतां जमेतात, गरयतात आनी न्हिदल्यांत. आनी आपणाक मरण लागीं पावलां आसता शिपाई खंयच्या वेळार येवनी आपणाक धरची साध्यता आसा म्हूण हें सगळें जाणा जालो जेजू क्रिस्त ती कश्टाची घडीत तो चिंतून चिंतून दुखेस्त जाता. जेजूचे 8 विटे आमकां वर्णूंक असाध्य. क्रिस्त थंय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, गेत्सेमनी मोळ्यान जेजूचें रुपणें आमच्या दोळ्या मुखार आतां एक घडीभर हाडया. जेजू नित्राण जावन दुखेस्त जावन दिंबेर पडून आपल्या बापा लागीं मागता, बापा साध्य तर ही कश्टाची काल्स तूं म्हजे तोंड पयस कर, न्ही म्हजी खुशी बगार तुजी खुशी जावं. जेजू ह्या संवसारी आपणाची खुशी जारी करूंक आयिल्लो न्ही, बगार बापाची खुशी करूंक. तो खालतो जावन विदेय जालो की
आपणा मरणा पर्यंत तो आपल्या सर्गी बापाक विधेय जालो. ही कस्ताची काल्स तूं म्हजे तोंड पयस कर, पण म्हजी खुशी न्हय बापा तुजी खुशी जावं. जेजू तो देव आनी मनीस, पूण गेत्सेमनी मोळ्यान ताचे मनशा सैम आमकां स्पश्ट दिसून येता. तो बापा तोंड मेकळो जातलो देखून हे नियाळून तो ही काल्स निवार बापा म्हूण मागता. पूण तो जाणा आसलो तिसऱ्या दिसा बापा सांगता तो एक करतलो म्हूण. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, मनशा कुळाचे पाताक नाश करच्याक जेजू आपणाकच तयार करता. ह्या खातीर ताका जेरबान मारतले, निंदा करतले, एका कायद्या बरी कुर्सार मारतले. बाप सर पदवेदार, सर बरो, सर सक्तेवंत म्हूण जेजू बरो जाणा आसलो. बाप आपणाचो मोग करता, आपणाक आयकता म्हूण जेजू जाणा आसलो देखून जेजूचे हे मागणें भावार्थान तो समर्पिता. आनी हे मागणें आमकांय शिकयता गे आमच्या कश्ट संकश्ट वेळार सरपंतावना फूट करूंक आमी बापा लागीं मागूंक जाय, न्ही आमची खुशी बापा तुजी खुशी म्हूण. जेजूचे मागणें काल्स निवार म्हूण वत्तड घालचे न्ही, बदलाक बापाचे काळीस जाणा आसल्या पुता बरी संपूर्ण विश्वासान केल्ली विनवणी. तर म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जो सवांजेला ते 3 वर्सां म्हणटा जेजून ह्या संवसार देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक आमच्या खातीर तो पाठयलो. आनी तसो जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आमच्या पातकां बसत आपणाचे जीव भेटयलो. तर ह्या भोव पवित्र वेळार जेजूचे कश्टाचे घडीत गेत्सेमनी मोळ्यान ताणें भोगलें आटा विटे आमी नियाळ करता आसतना आमी आमच्या काळजा मतीन दृढ करया. सोम्या जेजूचें उतर, सोम्या ह्या संवसारी आमी तुजें मिसांव जारी करूंक आमकां तूं बळवंत कर. आनी न्ही आमची खुशी तुजी खुशी जावं ह्या संवसारी आनी आमच्या जिवितांत. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्याय जिवितांत गेत्सेमनी म्हणलो मोळो आसा. आमकां कस संकश्ट येताना आमी तवळ तवळ त्या गेत्सेमनी मोळ्याक रिगता. तर तो सोम्यातावन आमी शिकया. सोम्या आमच्याय मरणा पर्यंत आमी विधेय जावं, सर्गी बापाक विधेय जावंक आमकां तूं शिकय. आनी अशें ह्या संवसारी आमचें ध्यान आनी मन आमी तुजें तें कंसून आमचे काळीज तुजें तें उबारून एक दीस तुज्या सस्तीक घरांत पावोवंक ह्या संवसारी जिवितांत आमी शगुणाचें मौल्यभरीत कृत्यां आमी जियोंक आनी त्या प्रमाणे चलोवंक आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या घरांत पावोवंक आमकां तूं निर्मी म्हूण आमी मौनपणी मागया. आमचे जबाब आमी तुका बुजयता ये सोम्या. आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजू, तुजो सांगात तुज्या मासा रक्ताद्वारी येवकरिस्ताद्वारी आमकां फावो केल्ल्या जेजू, आमच्या सडवणे पासत निंदा अपमान भोगल्या जेजू, आमचे पासत कस्तल्या जेजू, आमचे पासत गायेल्ल्या जेजू, आमा पापयां खातीर कश्ट भोगल्या जेजू, मनशा कुळाच्या सडवणे खातीर भारादी कुरीस ववयल्या जेजू, बापा लागीं आमकां एक करच्या कुर्सार मेल्ल्या जेजू, 3 पटी कुर्सा पंदा पडल्या जेजू, 30 नाण्यांक विक्रीत जाल्ल्या जेजू, 3 वरां कर्कट्या वता कुर्सार उमकळून वळवळिल्ल्या जेजू, आमचे खातीर हिंसा भोगल्या जेजू, भारादी कुरीस घेवन कल्वार दोंगरार
आपणाच्या जिवाचें बलिदान केल्या जेजू तुजो येवकरिस्त भेटोवंक जाय म्हण आम्हा समेस्तांक आदेश दिल्या जेजू सड आनी सड जेजू तुंस जाय म्हाका 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 सोमया जेजू आमचे पाता कितले मारेकार म्हूण तुजें कस नियाळतना आमकां समजलें आजून पाता करतना तुका आनी आमकां आमच्या मोगाच्या असल्या कश्टांक आमी वळख करता म्हूण आमी मानून घेता सोमया जेजू आमकां बक्षी पातका विरोध झुजोवंक पाताक कांटाळोवंक पातकां जावन पयस रावंक आमकां दैवीक सक्तीन भर पातकां कोंडांत आसून जिवीत पिड्यार करून आसलेल्या आम्हा समेस्तांक तूं बक्षी कश्ट संकश्टाक कारण जावच्या पातकाक आनी देवसरा पाडाव करच्या तुज्या राजाच्या मिसावांत भागीदार जावन उर्बेस्त वावरूंक आमी निचेव करता हो निचेव जियोंक तुमचो आमचें बळ जा हें आमी मागता तुज्या पवित्र कश्टां घाया मरणां जिवानपणां आनी पवित्र नांवान आमेन गव्या गीत येद्या वडा सक्रामेंता उपरांत मौनपणी वैयक्तीक रितीन आमी मागणी करया